नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। रिन्यू केल्ली मायनिंग लिजां 2027 मेरेन चलतली ना ती मार्च 2020 मेरेनच। राष्ट्रपतीचो अध्यादेश बेकायदेशीर मायनिंग दखलपात्र गुन्यांव सूत्र म्हणटात गोंयची 70 लिजां साल्वार। बुधवारा सकाळी 9 सगळे इगर्जींनी वाजतल्यो घाटी। पोप फ्रांसीस जोसेफ वाजाक संत म्हूण करता जाहीर। श्रीलंकेत सुवाळो गोंयकार आनी बाणावलीकारय उमेदीन। एलजीबीटीचेर उपचार करतले म्हूण केल्लें वक्तव्य मंत्री तवडकाराचे आंगलट। देशभर मिडियांत खवदळ। मुख्यमंत्री म्हणटात तवडकार उलयलो अज्ञानांतल्यान, अनैसर्गीक कांयच ना। नुवे किरबाट फातोडेर चोरांनी फोडलो बंगलो। घरकार गोम्स फामिलीचेर हल्लो। दोगांय जखमी, दोगांय हॉस्पिटलांत। चोरांनी मारलो डायमंड नेकलेसाचेर हात। गोंयांत रामसेनेच्या खंयच्याच वावुरप्यान कसलोच गुन्यांव केल्लो नासतना सरकार बंदी वाडयता म्हणून रामसेना वतली हायकोर्टांत। सनदशीर मार्गान सुरू करतले शाखा। मुथालिकाची सरकाराक जाप। आनी पश्चिम बंगालाक हरोवन गोंयची राष्ट्रीय सब ज्युनियर फुटबॉल सर्तीक नेटान सुरवात। फुडली मॅच 17 तारखेर कर्नाटका आड। खबरो विस्तारान। रिन्यू केल्ली गोंयची मायनिंग लिजां वर्स 2027 मेरेन चलतली, उपरांत पावणेर वतली। रिन्यू केल्ली नात ती मार्च 2020 मेरेनच चलतली। राष्ट्रपतीन अध्यादेश काढलो। पावणेर काडिल्ली लिजांच ट्रान्स्फर करूंक मेळटली। बेकायदेशीर मायनिंग दखलपात्र गुन्यांव थारतलो। केशी हाताळपाक खासा कोर्ट नेमची पडटली। ते शिवाय रॉयल्टींतलोच पयसो मिनेरांक मिनरल फंडाक दिवचो पडटलो। खण खात्यांतल्या सुत्रां कडल्यान मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण गोंयची 70 लिजां 2027 मेरेन चलतली, जाल्यार 100 पावणेर वतली। देशाच्या मायनिंग उद्देगाची दिशा थारावपी अध्यादेश राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीन सय केल्या उपरांत सोमारा जारी जालो। नव्या मायनिंग कायद्यान कॅप्टिव्ह आनी नॉन कॅप्टिव्ह खणींक वेगवेगळे निकश लायल्यात। ह्या अध्यादेशाचो गोंयचे मायनिंगाचेर कसो परिणाम जातलो तो पळयात। गोंयांत आशिल्ली 336 लिजां 150 रद्द जाली। 2012 खणबंदी पयलीं 114 खण लिजां आशिल्ली। मायनिंग बंदी वेळार तातूंतली 90 लिजां चलताली। लिजांच्या रिन्युवलाचो काळ सोंपले उपरांत लिजांची जातली पावणी। आतां 70 लिजां 2027 मेरेन चलतली, उरली 156 लिजां। बफर झोन काडल्यार 100 लिजां पावणेर काडूंक मेळटली। 2014 खणींची केस तडीक लागले उपरांत 54 लिजींनी रिन्युवलाक अर्ज केल्ले। आतां मेरेन सरकारान 32 लिजां रिन्यू केल्यात। बाकीची लिजां रिन्यू करपा विशींच्या निर्णयाचो अधिकार गोंय सरकारा कडेन आसा। अध्यादेशान लीज ट्रान्स्फर करपा विशीं घेतिल्लो निर्णय पळयात। ज्या कंपन्यांनी लिजां ह्या पयलीं ट्रान्स्फर केल्यात ती आडकुपाक शकता, कारण अध्यादेशा प्रमाण फक्त पावणी केल्ली लिजांच ट्रान्स्फर करूंक येता, ती बी राज्य आनी केंद्र सरकारा कडच्यान गरजेची मान्यताय घेतले उपरांत। लीज ट्रान्स्फर करपाच्या अर्जाचेर सरकार 90 दीस निर्णय घेनासतना रावल्यार ती डीम्ड ट्रान्स्फर थारतली। बेकायदेशीर मायनिंगाच्यो केशी हाताळपाक खासा कोर्टाची तरतूद केल्या। अध्यादेशान बेकायदेशीर मायनिंग हो दखलपात्र गुन्यांव थारायला। नेम मोडटल्यांक 5 वर्सांची कादयेची ख्यास्त वा दर हेक्टरा फाटल्यान 5 लाखांचो दंड जातलो। बेकायदेशीर मायनिंग केशी हाताळूंक खासा कोर्टाचो जुईज जिल्लो वा सत्र न्यायाधीशाचे पात्रतेचो आसचो पडटलो। खासा कोर्टाच्या निकालाक हायकोर्टान आव्हान दिवं येता। अध्यादेशांतली आनीक एक गजाल म्हणल्यार खणींचो परिणाम जाल्ल्या दर एक जिल्ल्या खातीर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन करतले। ते भायर नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन फंडय आसतलो। लीज धारकांक जिल्लो फावंडेशनाक रॉयल्टी इतलोच निधी आनी नॅशनल फंडाक रॉयल्टीच्या 2% निधी दिवचो पडटलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। बुधवारा सकाळी 9 सगळ्या कॅथोलिक इगर्जींनी घाटी वाजोवन पोप फ्रांसीस जोसेफ वाजाक संत म्हूण जाहीर करतले। संतपद मेळपी ब्लेस्ड जोसेफ वाज पयलो गोंयकार। श्रीलंकेत जावपी सुवाळ्यांत ताका संतपद दितले।
गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल म्हूण सरकारान बुधवार 14 जानेराक सुटी जाहीर करची म्हूण आदलो मंत्री जोझेफ फिलीप मागता. श्रीलंकेतल्या कोलंबो शारांत पोप फ्रांसीस ब्लेसेड जोसेफ वाजाक संत म्हूण जाहीर करतले. सारको 9 हो सुवाळो सुरू जातलो आनी तेन्नाच गोंयच्या सगळ्या इगर्जांनी घाटी वाजतल्यो. पयलेच फावट एखाद्या गोंयकाराक संतपद मेळटा. व्हॅटिकन सिटी कडच्यान मान मेळिल्लो हो तिसरो भारतीय. 14 जानेराक सुटी जाहीर करची म्हूण आदलो मंत्री जोझेफ फिलीप मागता. या 14 तारखेर जेन्ना हो जावन आसा एक व्हडलो दीस आमच्या नशिबान, ताका लागून आमी गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड केला की 14 तारखेर हॉलिडे डिक्लेअर करची म्हणून. ब्लेसेड जोसेफ वाजाक संतपद मेळपाचे खबरेक लागून सगळे गोंयकार आनी खास करून बाणावलेकार उमेदीन आसात. ब्लेसेड जोसेफ वाज बाणावले जल्मल्लो. ताचे उपरांत येशूचे संदेशाचो प्रसार करूंक तो श्रीलंकेक गेलो. कुष्ठरोगी आनी दुयेंतींचे सेवेन ताणें थंय वर्सां काडली. देवाक आमी हे परा भितर दिलवासतना हे आमच्या भाग्योन जाल्ल्या जोसेफाचा पासो आनी ताच्या मजतीन आमी मिसाचे पेटीन किरपाचेन आमची मागणी आनी देवाक आमची घोस्त उबार केल्या. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी दिशांत परब. समलैंगीक आनी तृतीयपंथी लोकांचेर उपचार करून तांकां सामान्य करपाचो सरकाराचो प्लान चल्ला म्हूण खेळां मंत्री रमेश तवडकरान केल्लें वक्तव्य ताज्याच आंगलट आयलां. ताचेर मिडियांतल्यान देशभर खवदळ पडला. प्रकरण दिल्ली मेरेन पावलें. निमणे तवडकार अज्ञानांतल्यान ही गजाल उलयला. LGBT समाजाच्या बाबतींत अनैसर्गीक कांयच ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान प्रकरण मारून व्हेलें. तवडकार म्हणटा मिडियान विपर्यास केला. So in this case, in the case of lesbians and gays, समलैंगिक जिनका इंटरेस्ट है, उसमें आप क्या करने वाले? उनको वापस are you going to make them normal? उनका नॉर्मल बनाने में उसका सेंटर भी बनाएंगे. इस तरह से एक देखिए यानी अल्कनी एनिमस सेंटर होते हैं ना, इसी तरह से सेंटर for gays and lesbians. How will it help them? उसको ट्रेनिंग देके और उसका मेडिसिन इन सभी विषय पर हम कर सकते हैं, हो जाएगा. ह्या वक्तव्याचे दिल्ली मेरेन खवदळ पडला. गोयच्या खेळा मंत्र्याच्या वक्तव्याचे देशभरातल्या LGBT लोकांनी रस्त्यार देऊन निषेध केलो. प्रकरण तापले उपरांत तवडकरान स्पष्टीकरण दिले. तवडकर म्हणटा तो खंय समलिंगी आणि तृतीयपंथीयांचेर उलोवंकच ना. तो उलयतालो सोरो आणि ड्रग्सांच्या व्यसनाक लागिल्ल्या तरणाट्यांचेर. त्या पत्रकारान जो इलेक्ट्रॉनिक मिडिया पर्सन आशिल्लो, म्हाका ताजे कितें मिसअंडरस्टँडिंग कितें म्हाका खबर ना. त्यामुळे आज जी ज्या तरेन बातमी आली की समलिंगी केंद्र हांव उबारतलो, अशा तरेची स्टेटमेंट अनेक पेपरांनी आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता हे विधान अत्यंत चुकीचें. म्हाका जे LGBTचे आमचे समाजाचे लोक आसात तांची भावना दुखोवपाचो म्हजो बिलकुल ह्या सगळ्या गोष्टींतल्यान नाशिल्लो. इतले मजगती नॅशनल मीडियान मुख्यमंत्री पार्सेकराकूय गाठलो. मुख्यमंत्री म्हणटा तवडकर अज्ञानातल्यान उलयला. LGBTच्या बाबतीत अनैसर्गिक कांयच ना. No sir, your minister has said that. Your minister has said that, sir. Would you? Who? Mr. Tavadkar has said that yesterday. What? That they are medically treated. Yes, that there will be treatment, there will be cure. If at all, I don't feel he will say that. But he has said that. It could be ignorance then. Probably he might have thought of some other question and reacted. So what is the government stand? This is not a policy. It's not a policy. What would be the government stand? It is a natural thing. तातले तातून LGBTंचेर काँग्रेसूय उलयली. The minister has such a regressive mindset. I think that minister itself needs some treatment because this LGBT community are normal people. They are just like you and me. Their sexual orientation may be something else. That is a private and personal issue. You cannot have treatment for them. They are not sick people. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक विराम.